नमस्कार. आज प्रायम टायम कार्यावळीन आमी एक म्हत्वाचो विशय घेतला आनी तो आसा गोंयचो खाण प्रश्न. गोंयच्या खाण प्रश्नाचे फुडें कितें जातलें आनी जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न येता तेन्ना तेन्ना वाद निर्माण जातात, कारण सरकाराक सगळ्या तरेचे ह्या प्रश्नाचे एंगल आपल्या कारपटीपोंदा घालपाचे आसतात. आतांय होच इशू परत एकदां उप्रासला, कारण सरकाराक 15 डिसेंबरची दिल्ली डेडलायन खाणींचे लिलाव करपाची तो डेडलायन पाळपाक नकार दिला. आनी इतल्या खातीर सरकाराक तें अपयश आयलां, कारण सरकारान त्या विशींची जी पळय कितें जुळवाजुळव करपाची आसता तीच करूंक ना. सरकारान ह्या संदर्भात मायनींग एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाक नेमिल्लें. ह्या कॉर्पोरेशनाचें काम आशिल्लें की कितल्यो मायनींग लिजीस आसात आनी ताजे संदर्भातले जे कितें गुंतागुंतीचे प्रश्न ते मांडप आनी खंयच्या खाण ब्लॉक्साचेर कसल्या दर्जाचे खनीज थंय पडिल्ले आसात त्या संदर्भात सरकाराक अहवाल दिवप. सरकार त्या प्रमाण लिजा संदर्भातले सगळे तपशील तयार करपाचे आशिल्ले. दुर्दैवान जालां अशें की सरकारान अजून मायनींग कॉर्पोरेशनूय स्थापन करूंक ना. सरकारान आपल्या मार्चांतल्या बजेटान जाहीर केल्लें की अशे तरेचें खाण कॉर्पोरेशन सरकार स्थापन करतलें. सरकारान तें अजून करूंक ना. एका अर्दान खाण कॉर्पोरेशन तयार जायना, दुसऱ्या अर्दान सरकारान जी 15 डिसेंबरची डेडलायन दिल्ली की आपूण लिजीस ऑक्शन करतलो तीय सरकाराच्यान पाळप जायना. हाजो अर्थ सरळ आसा, सरकार दबावा खाला आसा. आनी सरकार दबावा खाला कित्याक आसा? कारण तुमी सगळे जाणात ज्यो पळय बळिश्ट खाण कंपन्यो आसात त्यो सरकाराक त्यो लीज फुडें व्हरपाक दिनात. सरकार भिला. कांय तेंप पयलीं हांवें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांक एक पॉयंटेड प्रश्न विचारिल्लो आनी तो प्रश्न आशिल्लो, तुमी लिजां ऑक्शन कित्याक करनात, तुमी कॉर्पोरेशन कित्याक स्थापन करनात? सरकारान एक उट्टें उतर दिल्लें सांगून की सरफेस रायट्स आमचे कडेन ना, तातूंत भितर पुराय तथ्य नाशिल्लें, तातूंत भितर पुराय वास्तव नाशिल्लें. कारण मायनींग कॉर्पोरेशन स्थापन करप किंवा अशे तरेचे खाण लिजांचो तपशील ताज्या खातीर कांय पावलां उबारप हाजे खातीर खंयच्याच पद्दतीन सरकार पळय जशें सरफेस रायट्स म्हणटा ताजो गरजच नासता. मागीर सरकार कित्याक अनमनता, सरकारचे पांय कित्याक आडखळटात आनी हाजी कारणां सोदतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तज्ञां कडेन वचचें पडटलें. ह्या विशींचें अर्थकारण, पर्यावरण आनी एकूण जी पळय वेवस्था ताजो अभ्यास केल्ले गोंयांत कांय लोक आसात, तातूंत भितर म्हत्वाचे लोक आज आमचे बरोबर आसात. आनी आमी मायनींग कॉर्पोरेशन, मायनींग संदर्भात चलिल्लो घुसपागोंदळ, भ्रश्टाचार वचून एकूण सरकाराचे पांय कित्याक आडखळटात हाजेर चर्चा करपाची आसात. आनी हांव तुमकां वळख करून दिता, आमचे पयले गेस्ट आसात क्लावड आल्वारीस. क्लावड आल्वारीस हे गोवा फावंडेशनाचे एक मुखेली आसात. इतलेंच न्हय जाल्यार हो प्रश्न धसाक लावपी, गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो कणो मानपी खाण उद्देगाक आपल्या स्वयंपोशक पांयाचेर उबें रावचें, सरकारान त्या विशीं पांयाचेर ताका घटमूट पांयाचेर उबें करता हाजे खातीर ते तळमळे काडटात. इतलेंच न्हय तर कोर्टान लढो दिवन तांणी ह्या संदर्भात कांय ह्या मायनींग उद्देगाचेर आनी सरकाराचेर बडी मारपाचें काम केल्लें आसा. आमचे बरोबर आसात एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस, जाणी सतत कोर्टान क्लावड आल्वारीस आनी गोवा फावंडेशनची फाटराखण केल्या. इतलेंच न्हय तर स्वता कोर्टान भितर तांकां कांय प्रकरणां भितर अपॉयंट केल्लें आसा अशे तरेच्या प्रश्नांचो अभ्यास करपाक. नॉर्मा आल्वारीस ह्यो पद्मश्री आसात. गोंयच्या पर्यावरण चळवळींत ताणें केल्ल्या कामाची दखल घेवन केंद्र सरकारान तांकां पद्मश्री कांय वर्सां पयलीं दिल्या. आनीक योगायोग आसत किंवा ह्या प्रश्नाचे गोंया खातीर कांय बरेंय तांचे कडल्यान घडचें म्हणून आसत, त्यो आमचे क्लावड आल्वारीस हांच्यो घरकान्न आसात. तुमकां दोगूय जाणांक हांव आमचे हे कार्यावळीन येवकार दिता. क्लावड बाब, पयलो प्रश्न मातसो वैयक्तीक. अशे तरेचो इंटरव्यू किंवा अशे तरेची चर्चा दोगूय जाण एकठांय बसून करपाची तुमची दोगांयची पयली वेळ? तशें कांय वय पयले पावटी तशें भरपूर टायम आमी तशें आमी चर्चा केल्या, तशें जॉयंट टी व्ही प्रेजेंटेशन केलां आमी तशें. हय क्लावड बाब, म्हजो पयलो प्रश्न आसा, 15 डिसेंबराची डेडलायन सरकारान दिल्ली, आपणेच दिल्ली की आमी 15 डिसेंबराच्या पयलीं कांय लिजांचो लिलाव करतले. ही डेडलायन जाली. आज कांय प्रसार माध्यमांनी ही बातमी दिल्या. तुमकां कितें दिसता, हे जे पळय एक डेडलायन म्हणून जे पळय कितें दिल्ली हातूंत भितर कितलें खरेपण आशिल्लें? पळय, ते अश्युरन्स दिलां ते डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिलां. हय, सरकारान दिवन ना. सरकार आज पर्यंत कंप्लिटली अनप्रिपेर्ड आसा. कित्याक म्हणजे तुमी आतां डिपार्टमेंट ऑफ मायन्साक गेल्यार डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स पणजीची ऑफिसां तांचे कांय लोक येनात. बेश्टे तांचे 60 लोक आहात.
70 लोक आहात आणि त्याचे सगळे 40 तरी 60% लोक 60% लोक सगळे प्यूनाचे स्टेटस आणि ड्रायव्हराचे स्टेटस आणि वगैरे त्याचे कोण क्वालिफायड आदमी ना ते तसं इंजिनियरी कोण ना आणि त्याने आता सगळं काम लिवाचें कारण हे प्रॉस्पेक्टींग करपाचें ते कितली जमिनान कितली मिनरल आहा ताणें आतां भायर दिलां काम कित्याक म्हूण तांकां स्वयं करूंक जायना तांचे मनीस नात त्या कारण ताणें ते मिनरल ट्रस्टाक कितें हाडलां आनी ताचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केला की तुमी आमकां तरी सोदून दियात मिनरल कितले आसा आनी मागीर आमकां मागीर ते लिलाव करूंक जाता म्हणून ऑप्शन करूंक जाता म्हणून आनी दुसरें कितेंय पळय आतां ह्या दिसाक 3-4 म्हयन्यांक थोडीशी मिनरल काडलां तांचे कडेन तपास करूंक सायटीक वचूंक कोणूच ना डिपार्टमेंटा कडेन सो हांव कितें म्हणटा प्रमोद सावंत कितें तरी म्हणटलो तो पॉलिटिशियन ताका आतां इलेक्शना खातीर कितें तरी म्हणून पडटलें पण सरकार म्हणटा तो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हे सगळे तांचे कांय तयारी नात पूण सरकारान जाहीर केल्लें की तांणी नॉर्थ गोवान 5 ब्लॉक्स आयडेंटिफाय केल्यात फॉर ऑक्शन. See, before you go to auction, म्हजे मनान तशें आहा कितें गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव अ क्लीन स्लेट टू स्टार्ट विथ. आतां 7 वर्स जाले अँड कोर्ट स्टॉप्ड मायनिंग 2012. Then 2014 judgment came and Supreme Court said start anew, start afresh. So from 2014 आता 2021-22 पावले आमी आणि इतले टायमान सगळे साफ सूफ करूंक घाले ना अजून पर्यंत त्यांचे लागीं देर इज नो क्लीन स्लेट टू स्टार्ट विथ. म्हणजे इतले टायम पण लीज रिकवरी जावंक जाले दे हॅड टू टेक बॅक द लीजेस बट इन द कोर्ट they have the government has filed an affidavit saying we do not have the facilities, we do not have the staff, we cannot take over. If we take over किदें जातले ते आमी नको. तो अजून पर्यंत if you are not prepared to take over the leases, what are you going to auction? नावान करूंक जाता म्हणजे ते हे पेपरार दिवंक जाता आणि कितें कितें करूंक जाता पूण तुमचे तयारी काय ना हा आनी तुमी अफिडाविटान ते हे घातले. आमचे पिटिशन आसा फॉर लीज रिकवरी. दिस इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन 2018 आणि दिस इज वॉट युअर अफिडाविट इज सेइंग. सो आय थिंक दॅट इफ यू हॅव नॉट प्रिपेर्ड फॉर 7 years you need at least some little more time to prepare before you auction again, whatever your tayari is. Cloud Bob, she has exposed the blunder of the government. अजून लीज रिकवरी करनात जे सरकारान सांगिल्लें तुमी ताब्यान घेयात आनी सरकार इज गिवींग लॉट ऑफ रिजन्स. हें ब्लंडर म्हणजे सरकाराक ते रिकवरच करपाचें जायना म्हणटात करूंक जायना म्हणटा आमकां लीज परत घेवंक जायना म्हणटात कित्याक म्हूण आमचे कडेन फेसिलिटी नात मनीस नात आनी हे सगळे हे सगळी सिस्टम आहा ती आमच्या हातीन ना आनी हे सगळे तांच्या हातीन आहा. आमी घेवपाचे आहात आमी बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स आमी हाडपाचे आहात आनी हे करपाचे आहात आनी ते करपाचे आहात पण आज पर्यंत आमकां कांय करूंक जायना. म्हणजे आजवर सरकाराक इंटेन्शनच ना ताब्यार घेवपाचें. दॅट इज व्हेरी क्लियर. आणि हे स्पश्ट आहा. हय म्हणजे हे आतां पळय 88 मायन्स ज्यो प्रायवेट 7-8 आमचे कंपन्यांस कडेन आहात त्यो रिकवर करना आनी सरकार हें आतां म्हणजे कारण दिता की आमकां लिजाचे लिलाव करपाक ते खंय विच आर दीस मायन्स ते आमकां दाखयनात. पळय आमी कितें म्हणटा हे सगळे मिनरल आहा पयलीं आमी कितें चिंतताले हे मिनरल हे काणी सगळे मायन ओनराचे आसताले ताचो नांव आसलो तेन्ना मायन ओनर. एक्झॅक्टली. आनी इतलीं वर्सां आमी सगळीं चिंतून आहा त्यो मायन ओनर म्हणून पण आज सुप्रीम कोर्टान कायदो काडला की हो जो मिनरल आहा तो लोकांचो. एक्झॅक्टली. कोण मायन ओनर ना. एक्झॅक्टली. ताका नश्ट केला. बरोबर. आनी म्हणलां तर आतां तुमी कितेंय काम करतात तर ही मिनरल सरकाराक येवंक जाय आनी सरकारान मागीर सगळे लोकांच्या वेलफेअराक दवरूंक जाय. तितलें तरी केलां. आतां ती ट्रान्झॅक्शन तांकां करूंक नाका कितें त्या कारण ताणें सांगलें 88 पळय लिजीस ताणें कॅन्सल केल्यात ताका हात लायनात. ताका हात लायनात. ते म्हणटा ना ना आमकां हें ना तें ना वगैरे आनी 6 नाजाल्यार 6 पोटने कितें लिसीस कोणें काम करूंक ना
केन्नाच काम करूंक ना तें लिस्ट ताका आतां इन्स्पेक्शन करतात. पण आमकां दाखयना खंयचें म्हूण कितें म्हणटात आमी दाखयलें तर गोवा फावंडेशना कोर्टान वयतले हें करतले तें. पण आमी कितें म्हणटा ही सगळी मिनरलाची सिस्टम आहा त्यो आतां उक्ते पब्लीक करूंक पडटलेंच. एक्झॅक्टली. You have to make it public because now public is saying we are the owners. आमी सगळो मालीक मिनरल्स. Exactly. आनी कितें तरी फायदो जालो तर आमकां सगळ्यांक जाय. 2-3 मिनरल कितें साळगांवकर चोगले वगैरे असले तांकां तांणी पयले पयशे काडल्यात. Yes. आतां तरी पयशे करपाचे आहात ते सगळ्या लोकांक करूंक जाय म्हणून. Exactly. That is the Norm message. Mumbai, this is a very, very peculiar kind of a situation. Golden order दिला 2018 take back the leases. Government is giving various reasons for it. They don't want to do it. Now, what is the option left with the people of Goa? See, the option is you want to start mining. You want to start mining. You want to give the employment to people, the people who are, experienced. Yes. Either you form the corporation yourself. When you form the corporation, you employ the people who are knowledgeable. खूप लोक आसा तांकां गिन्यान हा, they know how to do mining. You employ them, you do direct mining yourself for some time with their experience till you get little practice and you know what is what. But hire people who are trained in mining, who know what to do the mining yourself. Or आनी कितें करून जाता, if you have got your leases, you know which ones you want to auction out, you then hire, give an auction to people, any companies, you take out the ore and आमच्या हातीन दी. Exactly. तुम्ही काढ, They are just contractors आमकां दी then. आणि Contractors. तुमचे कॉन्ट्रॅक्ट दिता आमी, Yes. तुमकां पयशे दिता, मागीर आमी केन्ना when the time is ripe, the press आसूंक जाय वयर ना, कित्याक you have to get the best price for the citizens, for us, it is Yes. our ore. आतां प्रायस खाली आसा, सकल आसा जाल्यार वीक नाका, दवर खंय तरी. Exactly. आनी मागीर केन्ना प्रायस सारके आहा तेन्ना वी गेट द बेनिफीट. Yes. And appoint experienced people. तुम्ही बेश्टे कोण ऑफिसान आसा तांकां अपॉइंट केले. आतां कॉर्पोरेशनान बी एक्सपिरियन्स पर्सन्स आसूंक जाय, तांकां खबर आसा केन्ना करूं केन्ना तशें आहा. सो देर आर ऑप्शन्स ना ते न्हू, पण गव्हर्मेंट हॅज टू हॅव द विल टू थिंक स्टार्ट अफ्रेश. अजून पर्यंत सरकाराच्या तकलीन येवंक ना कितें आमी नवीन सुरू करूंक जाय. तांकां अजून पर्यंत जाय जे आदले हाले तांकांच हाडूंक जाय आनी खंय बी खंय तरी घुसय तांकां खंय बी तें चलचें ना. देन वी आर गोइंग, देन इट गोज टू कोर्ट. Cloud, then the question arises is again you have to go to court. That is a problem. To compel the government. See, you are going you are virtually in the court for last more than 25 years, and then government is again compelling you. परत आता कारण लीज ते तशे दवरल्यात, सरकार फुडें पावल मानना आनी लिजां परती घेवपाचो कोर्टाचो आदेशूय सरकार पाळना. नाव वॉट इज द ऑप्शन? आय हॅव नो, म्हाका म्हजे कडेन कांय सुजाव ना. कित्याक म्हणून हे कितें म्हणटात, दिस इज अ कॉन्स्टिट्युशनल ब्रेकडावन ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युशन, की संविधानाचें मोडून फोडून उडयल्यात ताणें. करेक्ट. संविधानाचें कितें आहा, एकदां तरी सुप्रीम कोर्टान कितें तरी काडलो, कानून काडलो ना कायदो काडलो, स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें म्हणून ताका ओबे करतात. तांचें कांय डावट ना. कित्याक म्हणजे हें आतां हो कानून काडला आमी आतां सुप्रीम कोर्टान म्हणलां आमकां हे सगळे लिस्ट तुमी परत घेयात म्हणून. येस. आनी तुमी घेयनात. येस. तर लोक कितें करतलो, लोकांक कितें करतलो, लोकांक कितें आमकां दुसरो तरी सरकार दी. तेच उपाय. आतां चुनाव आहा, हांकां करूंक जायना येस. तर दुसरे लोकांक कितें हाडपाचें कितें म्हण ते तरी करतले. येस. That is the only thing. That is the only thing. आता इलेक्शन एक म्हयन्याचेर आयलां. Not a single political party has taken a very clear stand on this issue. सो खंयचे आयले, हे आयले किंवा आनी कोण आयले, काँग्रेस आयले तुमी जाणात, काँग्रेस हांचे परस पास्ट जातले, ते काडटले आनी आनी कितें तरी कायदो सुट्टलो. तृणमुलान किंवा आम आदमी पार्टीन सुद्दां क्लियर कट स्टँड घेवंक ना. सो हाजेर कितें लोकांक न्याय मेळटलो अशें दिसता? ना, अजिबात ना. कितें कांय चिंतन तांचें ना. आतां खंयचेय पार्टी घे, BJP certainly zero on mining, zero. Yes. Congress
डबल झिरो कित्याक म्हणून काँग्रेसाचे टायमीर सगळें सुरू जालें Yes. 5 वर्सांक सुरू जालें येस आम आदमी पार्टी आतां 5 वर्सां तांकां ते हांगा गोंयांत रावल्यात 5 वर्साच्या उपरांत तांणी एक दीस तरी तांच्या मायनिंगाचे प्रॉब्लेम कितें आहा खंयच्यो विशय आहा तांचे मायनिंग एरियाचे लोकांक अडचण कितें जाल्या ते तांकां सगळें वचून चर्चा करून शोध करून तांचे कितें तरी प्रॉपर प्लॅनिंग आसूं जाय आसलें पण आज पर्यंत तांचे झिरो तांचे ट्रिपल झिरो येस आतां ओनली पार्टी वीच इज कम रायट नाव इज तृणमूल काँग्रेस ते आमच्या ऑफिसान आयले आनी आमकां विचारलें तुमी कितें करपाचें म्हणून आमी सांगलें पळय तुमकां कांय करपाचें ना आमी सगळे सुजाव आमी करून दवरले गोवा फावंडेशन मायनींग प्रपोजल आमी मनोहर पर्रीकर धाडलो ताचे उपरांत प्रमोद सावंताक धाडला तुमी मायनींग सुरू करूंक जाय सस्टेनेबल मायनींग सुरू करूंक जाय आनी सारकें ऑनेस्ट ट्रान्सपेरंट मायनींग करूंक जाय तर अशें करया म्हणून कॉर्पोरेशन स्टार्ट करया ताचे उपरांत कॉर्पोरेशन लिलाव करून दी नॉट ऑफ द लिसीस बट ओन्ली ऑफ द एक्स्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्ट ती एक्स्ट्रॅक्शन करपाचें ती मिनरल सगळे कॉर्पोरेशनाक दिवपाचें आनी मिस्टर आल्वारेसान सांगलां तशें इंटरनॅशनल मार्केटांक विकपाचें बेस्ट प्रायस मेळटलो आतां आमकां प्रायस म्हणटा पळय फरक कितें पळय अप टू 2009 तक आमकां बेश्टें 30 कोटी मेळटाले मायनिंगाचे इनकम रेवेन्यू सरकार रॉयल्टी म्हणटात न्हू 30 कोटी 3 आनी 0 30 कोटी येस 2009 IBMचो रॉयल्टीचो रेट बदललो वयर घेतलो पण 10% आतां जाला 15% 15% ताच्या उपरांत 30 कोटी तान 900 कोटी वेल 950 कोटी पावले तेन्ना कितें 900 कोटी 2009 900 कोटी म्हणून कितें सरकाराची बजेट आसली 6,000 कोटी आता 6,000 कोटी दॅट मीन्स इट वॉज nearly 1,000 कोटी आउट ऑफ 6 आतां तरी तुमकां माल सगळे विकूंक जाय आनी तुमीच विकतले तर तुमकां 900 कोटी मेळपाचें ना तुमकां 10,000 कोटी 15,000 कोटी तशे मेळपाचे पयशे बरोबर आतां कितें करतात तुमी बेश्टे रॉयल्टी घेतात आनी सगळो पयसो तुमी हांकां दितात तांकां कितें ताणें आतां इतलीं वर्सां मायनींग केलां न्हू सारकें कोणी तरी 50 वर्सां मायनींग केलें आनी 60 वर्सां मायनींग केलें ताणें सांगलें आतां बाबा बंद तुमचें मायनींग जाल्या उपरांत कोणाक फायदो जालो तुमकांच फायदो जालो न्हू तुमी सगळो पयशे खंय घातले तुमी आतां केमन आयलंड्स आनी सिंगापोर घेतला न्हू हांगा कितें दवरूं ना पयशे आमच्या लोकांच्या भलायपणाक थंय दवरूं ना न्हू सगळे थंय येले न्हू आनी पर्यावरणाक कितें जालें सगळें नश्ट केलें न्हू उदकाचें सगळें नश्ट केलें शेतां नश्ट केलें सगळें वायल्ड लायफाक पांय मोडून उडयले आनी तांकांय कांय फायदो ना तर कोणाक फायदो जाल्लो मायनिंगाचो सो नाव यू डू मायनींग सो दॅट एवरीबडी मीन्स पर्यावरण वायल्ड लायफ लोक ट्रक ड्रायव्हर इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर बाज ओनर्स सगळ्यांक चिंतून करचें की आमी मायनींग रिस्टार्ट करता तर आमकांय फायदो जाय तर आमकां फायदो ना तर आमी मायनींग अजिबात आमी सुरू करपाक दिवपाचें ना एक लक्षांत घेता ताणें आतां एक जे पळय फिगर्स दिल्यात खूब म्हत्वाचे ताणें सांगलें 2009 मेरेन फकत 30 कोटी सरकाराक मेळटाले गोंयच्या मायनिंगान फुडें वर्साक ताजे फुडें जेन्ना हो कायदो बदल्लो आनी ते 10% जालो तेन्ना 950 कोटी रेवेन्यू म्हणून वर्साक गोंय सरकाराक मेळपाक लागले मायनिंगांतल्यान ते म्हणटात ते 900 कोटी कांयच न्ही तुमी जर बरे तरेन लिलाव करत जाल्यार ही रक्कम गोंयची येणावळ जवळ जवळ 15 ते 20 हजार कोटी जावंक शकता इतले पयशे गोंयांत जर आयले आमी छप्पर फाडके म्हणून एक उतर आसा छप्पर फाडकेनी प्रत्येक गोंयकार रीच जातलो आमी अजून मेरेन कितें जातले हे पळय 7 ते 10 जे पळय कोण तथाकथीत लीज होल्डर आहात तेच गोंयचे खाणींचे मालक त्यानंतर जो पळय कायदो बदलला तातूंतल्यान आतां कळना की गोंयचो प्रत्येक नागरीक हो खाणींचो मालक आनी ताका लागून ताणें म्हणलें फाटले जे पळय 50 वर्सां जालां कितें प्रचंड विध्वंस ताणें शेतां काबार केलीं भाटां काबार केलीं दोंगर काबार केले आमच्यो न्हंयो सोंपयल्यो ताका लागून जे पळय प्रदुशणाचें येदें व्हडलें नुकसाण राज्याचें जालें आनी लोकांच्या भलायकेचें सुद्दां जालें
आतां हें जर नश्ट करतले जाल्यार तो तें सगळें पावर लोकांच्या हातान आसा. लोकांनी आतां उठपाक जाय, लोकांनी आतां प्रश्न विचारपाक जाय आनी लोकांनी परत सरकाराक सांगूंक जाय तुमी ह्यो लीज ताब्यान कित्याक घेनात, तुमी हे लिजाचें ऑक्शन कित्याक करनात. आनी हे खूब म्हत्वाचे प्रश्न आनी ते प्रश्न घेवनूच हांव फुडलो प्रश्न ताका विचारता की हें सगळें जर घुसपागोंदळ पळयत क्लाउड बाब, मायनींग केन्ना सुरू जातलें? Before Claude answers, I want to only say one thing. येस. We have to keep in mind, it's Yes. not a question of do we want mining to start or do we not want. Is Goa Foundation opposed to mining? The question is not we are opposed to mining. Question is to keep three things in mind. One is that whatever mine, I mean even the figures now, what is being given that we can make so much money, but we have to tone down the quantity of mining we do to suit the environment. Yes. आमी बेश्टे जितले जितले आतां पैसे बरे आसा तर करीत राव ते दॅट वी कॅनॉट डू. सो पर्यावरण वी हॅव टू कीप इन मायंड. जॉब्स गिव्ह फॉर अदर्स वी हॅव टू कीप इन मायंड. सस्टेनेबिलिटी म्हणटा कितें कोहे कितले आमचे आर रिवर्स एंड आर फिल्ड्स हाऊ मच दे कॅन टेक ऑफ डस्ट, हाऊ मच कितले लोक घेवंक जाता ते डस्ट पोल्युशन का रिवर पोल्युशन एंड सो ऑन कितले जावंक जाता. वी हॅव टू कीप इन दॅट मायंड एंड लास्ट एंड अबव ऑल वी आर द ओनर्स. तेका लागून आमी दुसरे जनरेशनाक बी फुडें कितें तरी दवरूंक जाय. तेका लागून वी कॅनॉट ओनली मेक सो मच फिगर इतले 10,000 ते मेळटले. वी हॅव टू बॅलन्स इट and that is what the government must keep in mind in their corporation. The corporation must think this way. Can I protect the environment while doing mining? Can I give jobs for everybody? How much I can I keep something for enough for the next generation? Yeah, if we look at, then mining can start. That is my opinion after fighting for, not I won't say against mining, but fighting in the cause of doing proper mining in the courts last 20 years. प्रॉपर मायनींग हो ताणें एक बरो शब्द वापरला. आमचे अर्थान दुसरो एक शब्द सस्टेनेबल स्वयंपोषक मायनींग. म्हणजे मायनींग करता तो फकत कंपन्याक न्ही, लोकांक फायदो जावपाक, सरकाराक फायदो जावपाक, एकूण राज्याचो विकास कसो जावचो, अर्थवेवस्था आमची कशी घटमूट जावची हाजे खातीर तो प्रश्न आसा. देखून खाणी कडेन पळयतना फक्त पर्यावरण आनी प्रदुशण आमी पळयनात, अर्थवेवस्थेचें एक आंग येता. आनी ह्या विशयान म्हज्याय मनान कांय म्हत्वाचे प्रश्न आसात. हांव ते प्रश्न क्लाउड बाबाक आतां विचारपाचो आसा. पूण आमी तो मेरेन घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आज आमी आमच्या प्रायम टायम कार्यावळीन मायनिंगाचो प्रश्न घेतला आनी आमचे बरोबर आसात दोन म्हत्वाचे गेस्ट. एक आसात क्लाउड बाब आल्वारीस जे सतत झुजत आसात ह्या प्रश्ना कडेन, आनी एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस ज्यांनी कोर्टान ह्या प्रश्नाची तड लागची म्हणून फाटलीं 6 वर्सां सतत लढत गेला. हांव परत क्लाउड बाबा कडेन येता की पयशे मेळटले, तुमी म्हणलें न्ही 20,000 कोटी जे गोंयान केन्ना पळोवंक नाशिल्ले ते वर्साक खाणीक लागून मेळूंक शकतात. पूण नॉर्माबाईन एक बरो प्रश्न काडलो. ते म्हणटा आमचे हो हव्यास, आमचो पळय जो स्वार्थ, मायनींग कंपन्यांनी स्वार्थ केलो, गोंयचे पाड घाले. आमी जेन्ना आतां मायनींग लिजीस आमचे कडेन येतलो आनी आमी नागरीक ताजे ओनर म्हणून जेन्ना पळय कळटलें किंवा कळ्ळां आमकां, अशे वेळार कितलें मायनींग जावचें अशें तुमकां दिसता? सुप्रीम कोर्टान ह्या संदर्भांत कांय निकश ठरयल्यात. सुप्रीम कोर्टान कायदो दिला हय 20 मिलियन टन्स, Yes. ताचे वयर वचूंक जायना म्हणून. कित्याक म्हण सुप्रीम कोर्टान म्हणलें, कित्याक म्हणजे मिनरल तुमकां काडूंक जाय तर येवच्या फुडारांकी मिनरल आसूंक जाय. हे सगळे आतांच 9-10 वर्सांनी काबार करूंक जायना म्हणून. त्या कारण तांणी लिमीट फिक्स केल्या 20 मिलियन टन्स, ताचे वयर वचूंक जायना म्हणून. येस. दॅट इज देर. सो इवन इफ आमी आतां 20,000 कोटी म्हणले, 15,000 कोटी म्हणले, ते मातशें लिमीट दवरला सुप्रीम कोर्टान. आनी दुसरो एक प्रश्न आसा. सुप्रीम कोर्टान कांय गायडलायन्स घालतना म्हणिल्ले आमचे रस्ते, त्या रस्त्याचेर कितले ट्रक वचूंक शकतात, आमचे एकूण विलेजीस त्या विलेजींतल्यान वतात, तो कितले हे सगळें मायनींग सुरू करचे पयलीं आनी कितले मिलियन टन्स परमिशन दिवचे पयलीं हे रस्ते आनी एकूण पळय जो कितें वाठार आसा ताजोय नियाळ जावचो. ताणी भरपूर सुप्रीम कोर्टान दिलां, हायकोर्टान दिलां आनी सरकारांनी दिलां. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टान
केन्ना तरी सर्क्युलर काडलो की गांवच्या रस्त्यार हे मिनेरल ट्रक तांकां तशें वापरूंक जायना म्हणून. येस. पण हांगा गोंयांत पावले तर कोणूच कायदे प्रमाणे कांयच काम करिना आनी इल्लेशे पयशे वांटले, पुलिसांक वांटले, हांगाचे मामलेदारांक वांटले नाल्यार BDOंक वांटले, ते कांय करपाचें. ताणेच ट्रक घेतले खंय न्ही, पोलीस, मामलेदार, BDO, सरपंच हांचेच ट्रक. आज पर्यंत पळय तुमकां कितें तरी मायनींग, आतां सुर्लाचे प्रॉब्लेम जाला मायनींग आनी आमोणेचे प्रॉब्लेम जाला मायनींग. आतां सुर्लाचे ते बेनिफिशिएशन प्लान सुरू जाला. आतां ती आतां इतलो धूळ येता आनी लोकांक ट्रक्स व्हडले व्हडले ट्रक्स गांवांत तशे मुखार फाटीं चलतात आनी गांवच्या लोकांक पुलिसान कंप्लेंट केलें हे केन्ना बंद जातलें म्हूण. तुमी सांगलें मायनींग बंद जालें, हें कशें चालू आहा म्हूण. आतां पुलीस कोण दोन मनीस धाडटात मोटरसायकलीर कितें चौकशी करपाक आनी मागीर वयतात. पण त्या दीस सगळो गांव भायर सरलो आनी रस्तो बंद केलो. त्या दीस कितले लोक आयले, त्या दीस डेप्युटी कलेक्टर आयलो, पुलीस आयले आनी एक व्हडले बस हाडले तांचे 50 लोक तांकां भितर भरूंक आनी सगळे भिशोरी व्हरपाक. भिशोरी व्हरून तांकां जेलीन उडयले एका दिसान. हें तशें आमी कितें म्हणटा, तूं खंयचेय कायदो आसूं दी, हे मायनींग कंपनी सुरू करतना काम कायदोच ना. त्या कारणान मी म्हणटा हें सगळें आतां जालां 10 वर्सांचे आदीं, तें आतां बंद जालां, तें बंदूच आसूं दी म्हूण. तुमी करतात तें दुसरे तरेचें कर म्हूण, सारकें तरेचें कर. डू इट प्रॉपरली, follow all the rules, what Supreme Court is saying, what High Court is saying and what even government is saying, ते मातशें लक्ष दवरून करा. तर करूंक जाता तर करया, नाजाल्यार आमी परत बंद करतले. And Raju, see, machinery to see that mining is done properly is there. Pollution Control Board आसा, पण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सोनशीन इतले प्रॉब्लेम आले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मॉनिटरिंग असले, तेणे दाखवले कितें इट इज एक्सेस, इट इज एक्सेस, इट इज एक्सेस. ओनली वेन वी वेंट टू कोर्ट दे स्टॉप्ड इट. ओनली वेन वी वेंट टू कोर्ट. अशें दीज इन्स्टिट्यूशन्स आर देर. दे हॅड ते एक मॉनिटरिंग सिस्टम आसले. ट्रक खंय मिनसून सोडटा तेन्ना रस्त्यार हा, खंय पावता, खंय वयता, हे सगळे एक कंपनी तेंचे आसले. उगड आसा म्हाका तेजें नांव. पूण मागीर मोदी ते सगळे बंद केले. सो मॉनिटरिंग बंद जाले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हा सगळे तेंचे ते बेश्टे डेटा काडटा. पूण इफ इट इज एक्सेस, स्टॉप इट इमिडिएटली. ना, ते तशेंच रावता. दॅट इज अ प्रॉब्लेम विथ द सिस्टम, दॅट इट इज देर, रुल्स आर देर, बट एनफोर्समेंट इज ग्रेटली लॅकिंग. पर्टिनंट क्वेश्चन. सरकारा कडेन कायदे आसा, सरकार कायदे पाळना, लोकांक न्याय मेळना, मायनींग लिजीस ऑक्शन जायना, सरकार ते मायनींग ताब्यान घेना, कॉर्पोरेशन स्थापन करना. पर्टिनंट क्वेश्चन, हू इज ब्लॉकिंग एवरीथींग? हू इज ब्लॉकिंग ऑल दीस? ते स्पश्ट आसा की ते ब्लॉकिंग सगळें केलां. ते पयले ते आमचे मिनेरल लीज होल्डर आहात तेच करतात, दुसरे कोण करिनात. आतां पळय, आतां तुमी दिसतले केन्ना सुरू जातलें म्हणून. येस. सुरू जावपाचें म्हणून आतां सगळी तयारी, आतां सगळें बंद केलें, आतां परत सुरू करपाचें ऑन अ क्लीन स्लेट म्हणटा. आतां कांयच अडचणी ना, तशें आमी सुरू करपाचें. आतां कोण अडचण हाडटलो, कोण ऑब्स्टिकल हाडटलो? लीज होल्डर. तो म्हणटालो ना ना, म्हाजें लीज म्हाका दिला पोर्चुगेजान, करेक्ट, परमनंट दिला म्हाका, तूं आमच्या भितर येयनाका म्हणटालो तो. आनी दुसरो म्हणटालो, आतां वेदांता म्हणटालो की आमकां आमचे लीज 50 वर्सांक दिल्या आनी आमकां आनीकी 15-17 वर्सांत आनी काम करूं, आनी तो आमकां कायद्या प्रमाणे दिला आनी आमीच करतले, दुसरे कोण करचे ना म्हणून. सो दीस ऑब्स्टिकल वील कम. वाय? बिकॉज प्रोडक्शन मायन्स आर द 88 मायन्स, 88 लिजीस पळय तांकां तांणी सुरू केल्लें इल्लेशें काम, तातूंत काम करूंक शकतात. आतां तेच लीज हे म्हणटात आमी दिवपाचें ना म्हणून. आनी सरकार आमचो इतलो वीक आहा, इतलो फ्राक आहात, ताका पुलीस आहा तांचे कडेन बेश्टे ते आम आदमी लोकांक, व्हडल्या लोकांक तांकां पुलीस घालूंक जायना. आतां हे सगळे लोक ताणें पयशे सिंगापोर आनी केमन आयलंड्सार घेतला, ताका खंय पुलीस? खंय पुलीस? तांकां खंय केसी लायल्यात? रिकवरी जायना, कांयच जायना. एक्झॅक्टली. सो पुलीस इज ओनली मेंट फॉर ऑर्डिनरी पीपल. आमच्या गांवच्या लोकांक, मेलावलीच्या लोकांक,
बिशोलीच्या लोकांक तांकां पुलीस दवरला पण हांकां व्हडल्या व्हडल्या लोकांक पुलीस आतां SIT म्हणटात ते स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तो हांगा रिबंदर ते बसल्यात ताका आतां 2012 सुरू केला त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन 2012 आतां 2020-21 पावले 21 आतां 22 पावले आतां कितलीं वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं 10 वर्सां जाल्या उपरांत कितें म्हणटा आमी सिम्पली आमी 50% आमी इन्व्हेस्टिगेशन केलां म्हणून आतां कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलां तें आमकां दाखयतात ना आमी दाखयनात तें कॉन्फिडेन्शियल तांकां कितें तें आनीक 10 वर्सां जातलीं इन्व्हेस्टिगेशन करून सगळे मागीर मरून गेले सगळे मेले सगळे लोक मागीर तांचें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातलें तशें आमकां दिसता आमकां पूण मागीर सरकार लोकांक पळय जो फटयता सरकार लोकांक सांगीत आसा मायनींग आमी सुरू करतात आतां ऑक्शन जातलें कॉर्पोरेशन जातलें आनी मुळान भितर कांय करत ना सरकार आनी फकत हे जे 7-8 जे मायनींग लीज होल्डर आहात ते सरकाराक गची धरीत आसात सो मायनींग केन्ना सुरू जातलें अशें दवरलें तर ताका डेट दिवंक जायना 2018 आमी सांगलें तांकां तुवेंच आमकां विचारलें तेन्ना केन्ना सुरू जातलें आमी सांगलें पळय कॉर्पोरेशन सुरू केलें तांकां 2 वर्सां तरी लागतलीं आनी ताचे उपरांत 2 मॉन्सून पिरियड कवर जाल्या उपरांत तांकां सुरू करूंक जातलें कित्याक म्हण तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय तांकां फॉरेस्ट क्लियरन्स जाय दुसरें कितें क्लियरन्स जाय तें मेळपाक सरकारी कॉर्पोरेशन प्रायवेट कॉर्पोरेशन एकच तांकां परमिशन मेळूंक जाय पण हांगा BJP सरकार सेंट्रल BJP सरकार ते दोन्ही एकच सरकार तांकां गोवाचे सरकाराक गोवा मिनरल कॉर्पोरेशनाक कितें एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय तें रोखडें दिताले कितें दिवचें ना पण 2 वर्सां आतां 3 वर्सां जालीं 2018 आज पर्यंत 3 वर्सां जालीं आतां मे म्हयन्यान ताणें असेंब्लीन ताणें बिल इंट्रोड्यूस केलां आनी आज पर्यंत ते नियम आसतात रुल्स आसतात कॉर्पोरेशन चालू करपाक ते आज पर्यंत स्टेट गव्हर्मेंटान आनी लॉ डिपार्टमेंटान तांणी अप्रूव करूंक ना फायलीनच आहात दादलात ते शिकतात हें करतात पण आज पर्यंत ते जावंक ना नॉर्मा बाब इशू तोच येता रुल्स फ्रेम करपाक इतलो कळाव कित्याक लागचो why it's so delay in framing the rules for corporation there is when you want to do something tenna rokhde sagle jata the rules are very simple because mining the procedure everybody knows what are the rules you can frame them but when the companies do not want the corporation to proceed further they bring the obstacles kidak clot bab kide munta te we know who it is khara asa kidak कोर्टान हे सेम मायनिंग कंपनीज एबोलिशन ॲक्ट परतून काडले अँड 50 years परतून काडले दोन्ही प्रश्न सुप्रीम कोर्टान आयकले तेंचे आनी तेन्नाच म्हणले इफ यू से एबोलिशन ॲक्ट द यू हॅव गॉट लीज परमनंटली टील युअर केस इज सेटल्ड आमी हे बंद करता तुमी बी बंद करा सो द सुप्रीम कोर्ट गेव देम द चान्स सेइंग वी विल नॉट डिसाइड द मायनिंग क्वेश्चन सॉर्ट दॅट अदर इशू ते 13 विच इज बिफोर 13 जजेस अजून पर्यंत आफ्टर इट इज ऑल डिसाइडेड इन सुप्रीम कोर्ट again the questions are coming up again so surely the mining companies are not allowing procedure to go ahead because सरकाराक एक्सपिरियन्स आसा कॉर्पोरेशनाचे रुल्स आनी कितले भाशेचे कॉर्पोरेशन तेंच्यानी केले गार्बेजाचे कॉर्पोरेशन याचे कॉर्पोरेशन EDC so many kinds of corporations are there is no obstacle to framing the rules the obstacle is let us see in what way the same companies we can somehow help them that is the only thing I see in the court now because हांव सजमले आमी ते केस घातले ते लीज रिकवरी नवीन आर्ग्युमेंट कसले तरी येतले पण ना हेच सेम ओल्ड आर्ग्युमेंट्स आसा सो देर इज अ स्ट्रँगल होल्ड ऑन द गव्हर्मेंट अशें दिसता हातूंत भितर 2 इश्यू आसात धरता एक लिगल एक पॉलिटिकल लिगल इशू कोर्टान भितर चलत आसा कोर्ट कितले म्हणून काम धरतले एक आनी पॉलिटिकल सरकार लोकांक सांगीत आसा तुमकां एम्प्लॉयमेंट मायनींग दितलें आमी कॉर्पोरेशन आनी सरकाराक फटयतात सरकार लोकांक फटोवन परत सांगीत आसा आनी लोक कशे भुलतात हें म्हाका पडलां There is an expression, you can take a horse to the water, but you cannot make it drink it. आता सुप्रीम कोर्टान सगळे रस्तो क्लियर केले हे नाका नवीन घे हे घे EC घे आनी तांकां घातले सुरू कर तुमी
Pun, Yeah. if you will not start, then where you are? You will Norma, not bhai, start. another question. Whether Supreme Court can monitor the formation of the corporation? No, why will Supreme Court monitor the formation? Somebody must go to the Supreme Court and tell them maybe that the government is not doing something. Yes. Then the Supreme Court may ask, because Supreme Court 2018 order ale start as soon as possible, restart mining as soon as possible. Supreme Court and sangle suru kor mining. Supreme Court has not stopped mining. Yes. Supreme Court said get new leases, get new environment classes, clearance and start mining as soon as possible. 3 वर्ष So, Cloud Bob, Norma Main सांगता एक क्लियर आमकां आन्सर येता की 18च्या उपरांत जर मायनिंग जर बंद पडलां ताका प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल. Absolutely. हां That he is responsible and the earlier mine owners. They सगळे responsible आहात. तांचे कितें Because we are not going to ask question to The mining company. government We are is- going to the government. Correct. You have to ask the government. Supreme Court has told the government to restart mining, not the mine owners. Told the Exactly. government restart Yes. mining. Why are the government not starting? Yes. Somebody can go to court and say they are not starting, but somebody must go. Why not you? Because see, आमचे आनी खूप केसी आहात आमचे. We have filed for recovery. We have filed We for want the Yes. monies to come. Yes. We Recovery want the money कितल्याची? to be recovered. 3-4 केसी आहात आमचे. एक आता 900 कोटी एक केस आहा. 65,000 crores दुसरी केस आहा. Okay. Then we have got 3,431 crores ते CAG रिपोर्टाचो ती केस आहा. ती आतां डिस्पोज ऑफ जाल्या. And out of 3,431 kotis, Yeah. they have only got 170 kotis Oh. recover केल्या. 170 kotis. Okay. 170 कोटी So, Cloud Bob तुम्ही सांगले 900 crores, 65,000 crores and 3,431 crores. Add करून they have to now recovery. They should add. There will be some duplication may be there, Yes. but we believe that it is see So 65,000 this is more than 1 lakh crores. yes, it is 1 lakh crores. Oh, It's more than 1 lakh crores. 1 lakh crores we have to recover from these 8 mining companies. So there is no chance because सगळे बँक अकाउंट तुम्ही पळयल्यात तांचे सगळे 500 रुपये दवरल्यात. See, Raju, Oh, the recovery is for different kinds of violation. The Yes. law is to environment, without environment clearance to be mining kele, then the Supreme Court's direction is 100% recovery of the ore. So there is one violation. Dusre ha you have done mining without a lease, without a mining lease, that is another one. Third is that you have done mining in excess of what you were allowed or beyond the lease. There are penalties. Yes, sogle penalties asa which have to be recovered for doing mining wrongly and in violation of law in different parts. आता केन्ना तो ये criminal law बी आसा न्हू, कसले कसले दुसरे sections आसा. On each section there will be a penalty. So the penalties are coming from violation of different sections. And one of the directions of Supreme Court in 2014 was koni te benami mining kele. That means you have given the lease to somebody else to do. Tuka lease मेवले आणि कोणाक आपयले without government permission. तसले लोकाक सरकारान सांगले सुप्रीम कोर्टाक we will not take those kind of companies again. Yes. कोण उरले आता सांग? Who is left after So that? this is very serious matter, Cloud Bob. Lot of issues. This if we add, this is 150 lakh crores, and this is penalty violations and benami excavations. Why don't we blacklist these companies? They should never be allowed to bid for leases. आम्ही आता एक PIL फायल केला की सगळे पहिले हायकोर्ट आम्ही विचारला विनंती केला की तुम्ही हायकोर्ट जज आमकां रिटायर्ड हायकोर्ट जज दी. Yes. हे सगळे त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून दी आणि कोणे तरी सिरियस वायलेशन केला ताका ब्लॅकलिस्ट करपाचें म्हणून ताका आनी लिस्ट दिवपाचें न्हू. आनी पयले केस केला आमी अगेन्स्ट हरदेश ओर्स, फोमेंतो अँड मिनेरा. वी से दॅट दीज 3 people आर इन्वॉल्ड इन सिरियस ऑफेन्सीस. ताचे वयर तांकां कांय मायनींग बिजनेसूच करूंक जायना म्हणून आमी तशें विनंती केला They हायकोर्टाक. should be arrested, not only blacklisted. These people have to be arrested. Properties has to be attached. Mines and minerals law is a criminal law.
It is not. It is a civil law also, but it is also criminal law. It has got provision under section 21(1). Yes. All the directors and everybody must be put in jail. So Yes. they are criminal offences. पण ह्या देशांत कितें जातलें तुमी चिंतात ह्या देशांत जातलें म्हणून Of course, आनी BJP, इन्व्हेस्टिगेशन I have faith in BJP government who says they are nationalists. SIT is taking 10 years. If SIT is taking 10 years to do 50% investigation, I cannot about the investigation. Why the jailing? Because the ore belongs to you and me. Yes. It is theft. Theft. Exactly. That is Sorry, why. Kerala. That is Sorry, where the Kerala. criminal I mean, comes. it's okay, sorry, Kerala. Environment is one aspect, but theft is another aspect, and that our Goans must then Exactly, they must exactly, understand that this is our ore, and we must get the best price and best way. परत हांव तोच क्वेश्चन विचारता की आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसत हे पळय 7-8 मायनींग कंपनी आसात त्यो ब्लॉक करतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे पॉलिटिकल पार्टी अशे तरेची पळय जे एलिमेंट्स आसात तांकां तातूंत भितर इंट्रस्ट आसता म्हणून ते स्टार्ट करनात. सो लोकां म्हऱ्यान व्हरून हो प्रश्न तांचे दरबारान उबो करप हें कोणें काम करप? आमी मिडिया बरयत आसा आं कारण दीस इज इकॉनॉमी आमची फोंडान घाली, गोंयचो पर्यावरणाचो ऱ्हास केलो. गोंय आतां जर कितें आमचे पयलीं न्हंयेन खुबे मेळटाले ते आतां मेळनात. शिवोलेचे खुबे काबार जाले. आमचे वेऱ्या बऱ्यांतले बरें नुस्तें मेळटालें तें मेळना. म्हणजे लोकांचे ताटांतलें जेवण तुमी काडलें, लोकांचे बोल्सांतले पयशे ना केले, लोकांक एक बऱ्या पर्यावरणाचो कारण गोंय हें सामकें बरें निसर्ग सौंदर्य आनी इतलें सोबीत सैम आमचो तो काबार केलो. सो ही इंडस्ट्री जाय कोणाक? आनी तुमी म्हणलां तुमच्या सदांच तुमचो एक आसता की फ्युचर जनरेशन्स तुमचो गोंयची माती कन्सेप्ट तुमी जर परत एकदां आज सांगत की ताजो कन्सेप्ट हो गोंयची माती कितें आशिल्लो लोकांक मातशें तरी परत हें कानार पडटलें अशें हांव अपेक्षा करतां. पळय आतां ते चुनाव येवपाचे आहात तेन्ना तरी लोकांक फरक करूं जाता. हय तांच्या हातीन आहा सगळें. बरोबर पण त्यांचे आदीं तांकां पयलें कन्विन्स आसूंक जाय बरोबर की हे मिनेरल आहा ते त्यांचे कितें तरी व्यापार मिनेरलाचे करपाचे ते सगळें स्पश्ट ओपन आसूंक जाय, पब्लीक आसूंक जाय, इंटरनेटार घालूंक जाय. हो ट्रक हांगा खंय वयता, कितलो माल हांगा कोणाक मेळटा, मिनेरल कॉर्पोरेशनाक कितें मेळटा तें सगळें स्पश्ट आसूंक जाय. आमी तुमी आतां नॉर्वे गेल्यात, नॉर्वे आतां मिनरल काडनात, ते पेट्रोल काडटात, पेट्रोलियम काडटात. पेट्रोलियम काडटात सगळी ती बांय आसतात न्हू पेट्रोल काडपाची बांयां, ते सगळे इंटरनेटार ह्या बांयचे कितले काडले, ह्या बांयच्या कितले काडले, ह्या बांयचे ही बांय बंद आहा, ही बांय आनी 5 वर्सां सुरू करपाची आहा, हे सगळे इन्फॉर्मेशन स्पश्ट आहा. कित्याक म्हण ते सगळे इन्कम मेळटा न्हू ते सगळे नॉर्वे परमनंट फंडान वयता आनी ताच्या उपरांत ते सगळे तांचे जो सिटिजन्स आहात तांकां सगळो फायदो मेळटा. बरोबर. कोणेक तरी एका मनशाक लीज होल्डराक तशें कांय तशें आमचे बरे हे सालगांवकर आहात, चोगले आहात, ते फोमेंतो आहात, थंय तशें नात. They are only contractors. Only contractors and government owns half ownership of everything. Yes. तशेंय आमी अशेंच करपाचें. आतां सिटिजन्स लोकांक खात्री जाली की हे अशें आसूंक जाय म्हणून आनी तांचे कडेन आतां ह्या दोन म्हयन्यान मत तांच्या हातीन येतलो. फरक करपाचें तांकां करूंक जाता. पूण लोकांक एकच प्रश्न तांकां विचारूंक जाय. आतां तो कोण मताक येतले लोक तांच्या घरा येतले. बरोबर. 5-6 जाण तरी आम आदमी येतले आनी TMC आनी काँग्रेस, तांकां एकच स्पश्ट विचार आसूंक जाय. कित्याक तुमी सांगपाचें ते मायनिंगाचें तुमी कितें करताले, तुमी परत तांकां दिताले की आमच्या हातीन दवरताले आनी आमच्या हातीन दवरल्यार तुमी कशें करताले, कित्याक म्हणून आमकां बेश्टें सगल्यांक बेनिफीट जातलें म्हूण तुमी करताले की ना, सिस्टम तुमचे कडेन आसा की ना, तुमी बरें चिंतलां की ना तर घरच्या भायर वसात, भितर येवपाचें ना, तुमचें कांय मत मेळपाचें ना. दीस इज द ओन्ली वे टू टीच द पब्लीक दॅट दे कॅन चेंज द मायनिंग सेनारियो. बिकॉज सरकार फेल जाला. एक्झॅक्टली. कंप्लिटली फेल्ड. क्लाउड बाब, ह्यो टोटल 88 मायनिंग वर्किंग मायनिंग लिजीस आसात. त्या भायर आनी कितल्यो आसात मायनिंग? तशें आतां मेजूंक जायना. आतां पोर्चुगीज 700 कितें मायनिंग लिसीस ते पोर्चुगीजान दिले.
Yeah. 300 or so were there. In the 1987 Abolition Act, there's something like 350 300 mining leases. ओके मागीर ऑपरेट तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स जाले ताका 192 Yeah. मायनिंग Okay. क्लियरन्सीस. ओके मागीर ते सगळे कॅन्सल जाले. मागीर तांकां 88 मायनिंग लिसीस तांकां परमिशन दिले, पण तांचे सगळे 88 सुरू करूं ना, बेश्टे 35 तरे मायनिंग सुरू केले. So only about 35 mines have worked in the last 2015 to 2018. 35 mines, 35 तरी मीन सर्वीस चालू आसा. आनी ते आतां सगळे बंद जाले. आतां सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्याच्या उपरांत कोणूच कांदार ना. नो लीज होल्डर इज देर इन द स्टेट ऑफ गोवा. ऑल आर कॅन्सल्ड. सो 35 मायनिंग वर्किंग मायनिंग आतां धरले, फाटले वेळ चलताले 88. सो वी कॅन अगेन इफ यू वॉन्ट टू ऑक्शन इट, देर आर 192 वी कॅन प्रिज्यूम. Yes, but from the 192, Sarkar has removed Yeah. 7 or 8 from North Goa side. Okay. South Goa side, log na aate. ओके There are no people to benefit from mining. No truck drivers, no people no workers in the south. They are only north. कित्याक म्हणून हांगा बिशोरी रावता न्हू, त्या कारण only for 7 leases for North Goa they are doing special. कित्याक म्हणून तांच्या लोकांक पयलें पळोवंक जाय न्हू. हय So they will make a big noise. तो परत येतलो. कित्याक म्हणून that is the only reason why North Goa is given preference. Okay. Otherwise you should do 3 in South Goa, 3 in North Goa. कित्याक पोरने लिस्ट थंय आसात, पोरने लिस्ट नॉर्थ गोवा आसात. येस दोन्ही सायडीन आहात. आनी तें काम सारकें करपाचें, कित्याक म्हणून लोकांक सगळें इन्वॉल्व करपाचें म्हणून. सो 192 लीजेस इफ दे आर ऑक्शन फॉर नेक्स्ट 20 years, कितले पयशे मेळूं शकतात? ते जावचें ना. ते सगळे लिस्ट सगळे कॅन्सल जाल्यात, ते मेल्यात, ते दे हॅव डायड, दे आर गॉन. So actually, how many leases can be auctioned? According to us, they should not auction more than 10 leases. Oh, Not more than 10. okay, only 10. 5 in north, 5 in south. But Okay. आता ते लिस्ट दितात पळय, आता अलग तरेचे लिस्ट दिताले. हय. पयले ते लिस्ट दिताले 50 हेक्टार, Yes. 100 हेक्टार. आतां अलग, कित्याक Oh. तशें करून मायनींग करूंक जावचें ना आतां. आतां तांकां मायनींग ब्लॉक दिवंक जाय. मायनींग ब्लॉक मिन्स मातसो मोठो जागो. Yes, yes. कित्याक म्हणून त्याच जाग्यार तांकां डम घालूंक पडटले. डम तांचे आतां लिस्टाच्या भायर उडोवंक जावचें ना. Correct. तातूंच घालूंक जावं. आनी दम खंय तरी उडोवंक जायना. खंयच्या जाग्यार ते मिनरल ना न्हू, त्याच जाग्यार उडोवंक जाता. Yes. आनी दुसरें कितें मायनिंगाचें काम, बेनिफिशिएशन प्लांट ते करतात न्हू, ते सगळे मायनींग ब्लॉकारूच करूंक पडटले, भायर करूंक जावचें ना. त्या कारण इवन इफ यू आर गिवींग 5 लिसीस, दे विल बी लिटल बिग लिसीस. Yes. बट 5 लीस नॉर्थ गोवान असले आनी 5 लीस साऊथ गोवान असले, आमचे तरेचे लोक आहात, पर्यावरण लोक आहात न्हू, आमकां ते मॉनिटर करपाकूय आमकां इजी Easy जातलें. जातलें. कित्याक म्हणून 50 असले लीस आमकां कांयच करूंक जायना. खंयचो माल येता, खंय वयता, कोण खंय काडटा माती, कोण जंगल काडून उडयता, तें आमकां करूंक जायना. कित्याक म्हणून आमकां भितर वचून दिनात ते. Yes. आतां आमकां कितें, आमकां ड्रोन आहा, ड्रोन सिस्टम आमकां खंय तरी वचूंक जाता, आमकां पळोवंक जाता कोण कितें करता म्हणून. पण Yes. तरी तर आमी म्हणटा 5 लीस नॉर्थ गोवन दवरले, आमकां मॉनिटर करूंक जातलें. तुमी नॉयज पोल्युशन सारकें करतात, हें करतात, तें करतात वगैरे, आनी तुमी सगळो माल काडटात न्हू, ते सगळे आमी मेजरमेंट करून सरकाराच्या हातीन पावता की ना तें आमकां मॉनिटर करूंक जातलें. Yes. सो आनी हे 10 लीजेस ऑक्शन केले जाल्यार अरावंड कितलो पयसो स्ट्रेट ट्रेजरीन येवंक शकता? तें अशें म्हाका सांगूंक जाय. No, around to somewhat give our readers idea. It's very. Raju, but it there will is be- also another aspect. Yeah. There are all these old dumps which are there. Ata, Yes. if you want to give calm lokak diung sotta for Yes. the people who know something, you get the environment clearance for those removal of the dumps. Yes. कित्याक 2 वस्तू जातले, एक ते माती काडटले, you can rehabilitate the area, get different kinds of minerals from it and sell it. But for that, तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक वचूंक जाय and सांगूंक जाय, give us the clearance for starting to remove the mud from the dumps. Yes. Let the Supreme Court give you the permissions, get your environment clearance. इतले दुसरे भाशेनचे वस्तू करून चीज करूंक जाता, different ways of
giving employment. I am looking at the employment issue, angle, which yes, is the this main one of the very So it's easy. a main Then- issue. Exactly. But you're not moving. You have made one application and things ha. तुका जाय तेन्ना रोखडे you all can ask for urgent hearing. Exactly. Ask for hearing. Supreme Court appointed a committee Yes. to clear the issue of removal of the Dumps. mud and the removal of the dumps, clearance of the dumps. It will solve many problems, free the land and so on. Yeah. So, So these question- dumps are also they can be also exported. अरे आदल्या म्हयन्यांक फोमेंतोन can. from one dump they have removed material which is worth more than 200 कोटी. Oh, 200 crores. 200 कोटी सरकाराक 20 कोटी पावल्यात. because the limit of what is ore, that threshold came down. So तेंचेने थोडे ore भी तेंतून घातले in the dumps, which was earlier done. But you must get a clearance. Unless you get the environment clearance and Supreme Court's approval for it, you cannot start. Okay. There are many So things कितले that can असले be dumps done. खंय आसात आणि अराउंड कितले 850 million tons. Oh. ते आता 15 वर्साचे काम आसा. हय 15 वर्साचे काम. Enough work for truck drivers, trucks, with proper monitoring, Yes. not putting the dust again on everybody's head. सो ते लीज पेल्यानूच उरले हेच काम जर घेतले जाल्यार हेच काम घेतले. Yes. परिकार म्हणटालो तशें. आं. आमी आतां परिकारा कडेन आमी परिकार आसतना आमी असेंब्ली आमी कलेक्ट दोनी आमी बरें ते PSCच्या कनेक्शन संबंदान आमी कोलॅबरेट केला. तेणी सांगलें तेन्ना म्हाका सांगलें सेक्रेटरीयेट ताच्या कुडान गेल्लो ताणें सांगलें ते क्लॉट बाब हे ताका मायनींग फ्रेश मायनींग आहा न्हू ताका सुरू करपाचें गरजच ना कित्याक म्हूण मायनिंगाचे डम्प्स आहात तेन्ना 750 million टन्स आसले आनी तातूंत 120 million टन्स ऑफ ओर इज दे 120 million टन्स ऑफ ओर ते सगळे आमी सगळें काडून विकून आमकां मायनींग फ्रेश मायनींग 10 वर्साच्या उपरांत सुरू करपाचें ते परिकारान म्हाका सांगलें सेक्रेटरीयेटान सांगलां सो दे नो पण हांकां कितें हें सगळें भांगार ताणें पळयलां हय अरे 10 वर्सांत ताणें तें भांगार काडलां लुटून काडलां सगळें विकलां Exactly. आनी ते आतां तांचे हात तांचे ते आसा तांकां ते हात काडूंक जायना पळय आनी ते हात सगळे अडचणी करतात आनी त्या कारण मायनींग सुरू जावपाचें ना. And I'll tell you why the dump mining they are not pushing. Kidak in 2011 when we went to the court said confiscate all the ore which is lying around. आउटसाइड द लीज एरिया एवरीवेअर Confiscate. Yes. Government you sell it, tanka mining company cost price di, workers ak thode paise di and put in the permanent fund remaining money. Yes. That ore belongs to us. Now the companies want the ore for them, but the law is that ore, even that ore in the dumps is yours Belongs to and us. mine. Oh. So that is why the government is not pushing for the dump clearance also. That is the background to the thing. Yes. Because we know what the law is and the companies want to take the ore for themselves, but in 2011 the court said all the ore that is already excavated belongs to The state state. government will confiscate it. Oh. So it belongs to us, belongs to the state must sell it. येस येस Give them cost price. परमनंट फंडान भितर अंदाज कितलो पयसो आतां 500 कोटी पावल्यात 500 कोटी पावल्यात 500 कोटी पावल्यात आज तो 500 कोटी तुमी आतां बँकान घातले हय. आनी इंट्रस्ट गेल्ले सगळ्या गोंयकारांक 15 लाखांक लोकांक 100 रुपये every year they will get from that fund 700 rupees for till they die. Till they die they will get if that fund is properly managed. येस Every Goenka will get 100 rupees. Now, if you put 1,000 koti or you put 10,000 koti or 20,000 koti, of course, it will become not 100 rupees, it will become 5,000 and it will become 10,000. Now, today TMC is saying, आमी सगळ्या लोकांक 5,000 दितात लोकांक म्हयना. आमी खंयच्या पार्टीचे आमकां पयशे नाका. आमी कितें म्हणटा हो पळय आमचोच पयसो. हो मॅनेज करात तूं सारको मार्क केला आनी आमचो तो हक. आणि गोंयकार श्रीमंत जातलो हय आनी आमचो तो हक तो पयसो मेळपाचो कोणी तरी सामकें. पार्टी दिवपाची ना आमचो हक Exactly. आमकां दिवंक जाय कित्याक दॅट बिलोंग्स टू अस. थँक्यू क्लाउड बाबन थँक्यू नॉर्माबाय एका अत्यंत गंभीर आणि सेन्सेशनल विशयाचेर ताणें आपली मतां मांडल्यात
तुमकां लक्षात येतलें की जवळ जवळ हजारांनी कोटी रुपया पयशे तांचे कडेन येवपाचे आसात. सादें जर गणीत काडलें फाटल्या कांय वर्सांतले तांची पळय वायोलेशन्स तीच काडले जाल्यार जवळ 150 कोटी रुपया तांचे कडल्यान राज्य सरकार ताब्यात घेवंक शकता. इतलेंच न्हय, फुडल्या 20 वर्सां खातीर जर कांय थोड्यो मायनी हांचे जरी ऑप्शन घेतले जाल्यार गोंयकारांक टॅक्स आसपाना. जशें ताणें उदाहरण दिलें नॉर्वे, तशेंच स्विडन हांगा जे पळय पेट्रोलियम पदार्थ मेळटात ताजें ऑप्शन करून राज्य सरकाराक भरपूर पयशे मेळटात. इतलेंच न्हय तर तांची ल्हान ल्हान भुरग्यांक पॉकेट मनी सरकार दिता. आमी आतां कावड बाबान सांगलें राजकीय पक्ष येयल्यान तांकां सांगतात हातूंतल्यान तुमकां 2000 मेळटले, कोण 3000 म्हणटा, कोण 5000. आमकां कोणाचे पयशे नाकात. आमचे गोंयकार इतले श्रीमंत खाणीक लागून आमच्यो खाणी इतल्यो श्रीमंत की तांचें ऑप्शन केल्यारच गोंयचो टॅक्स ना जातलो. राज्य सरकार आमचें गोंय इतलें ल्हान आनी ते इतलें बरें मॅनेज करूं शकतात. सादें बरे तरेन मॅनेज जर खाणी केल्यो तर गोंय हें श्रीमंत जातलें. गोंय हें जगांतलें सगळ्यान गिरेस्त आनी प्रॉस्परस राज्य जावंक शकता. दुर्दैवान कळते पण वळत नाही म्हणून एक मराठी आसा. राज्य सरकाराकय हें सगळें खबर आसा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्याकय खबर आसा आनी तांणी खबर आसूनय हे 4 मायनोर तांकां मॅनेज करतात, तांकां आपल्या बॉल्सान दवरल्यात. आनी अशे तरेन गोंयची मायनींग, गोंयची श्रीमंती ते अवघे कांय लोक मेळून लुबाडटात. आनी म्हाका दिसता येता इलेक्शनान क्रावड म्हणटा तशें विचार करात आनी मतदान करात. गोंय श्रीमंत गिरेस्त राज्य करप तुमच्या हातान आसा.